तर प्रशांत सांगतलो. एक सारांश सांगपा म्हणल्यार जे SIRचे भानगड्यो चालू आहा, जे असेंब्लीच्या डिबेटी वेळार सुद्दां आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसायान हावजानूय दोनदा दाखोवन दिले की कशे तरेन भानगड्यो जातात आनी जे तरेन मायनॉरिटी कम्युनिटीक खास करून टार्गेट करपाचो एक सिस्टमॅटीक म्हणजे क्लेन्झिंग ऑफ रोल सुरू जाला. हाजे प्रत्यक्ष जे डिटेल आहा ते तुमकां प्रशांत नायक आमचे सिनियर सांगतलेच. आनी जंय जंय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा जे जिखूंक शकनात थंय थंय चड वोटींग डिलीट करप. हातून BLAक जेन्ना एलावड आसा की स्पेसिफीक नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑब्जेक्ट करपा आसना, दिसाक 100 50 60 एकट्यान ऑब्जेक्शनां घालप आनी ते व्हेरीफाय करनासतना BLOच्या कनायवन्सान ती नांवां डिलीट करप. अशें सगळें षडयंत्र सगळें सिस्टमॅटीक चालू आसा. हाजेर आमी तुमकां लास्ट टायमूय सांगिल्लें ना मिटींग जाल्ली आहा की वी आर किपींग अ क्लोज वॉच ऑन दीस आनी आमची टीम पुराय टीम हाजेर दवरीत आहा वॉच. आनी तातूंत काणकोणच्या टिमीकूय खूब गजाल्यो उक्ताडार आयल्या ते तुमच्या मुखार दवरतले. आमी आज CEO डेप्युटी CEO बाय प्राजक्ता कोलतेकाराक मेळ्ळे आमी, कारण CEO मिटिंगेचेर आनी तांच्या मुखार आमी दवरला की जे इन्स्ट्रक्शनां ह्या ऑफिसांतल्यान सकयल वता, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस म्हणा, मामदार ऑफिस म्हणा, थंय ते फॉलो जायना. अत्यंत एक गुंडागिरीची भाशा वापरप BLOनी. तुम्ही पळयला आसतले एक व्हिडिओ व्हायरल जाला जे तरेन BLA कडेन उलयता, जात ते कर, ECI आमकां लागना, तूं तांकां सांग. म्हणजे दीस इज नॉट अ वे टू टॉक विथ कॉमन मॅन. जे वोटर आहात, जे सिटीजन्स आहात, तांचे कडेन उलोवपाची ही रीत न्ही. पीपल आर ऑलरेडी इन पॅनिक मोड बिकॉज ऑफ दीस SIR. कारण लोक नोकऱ्यांक वता, बारीक लोक डेली वेज वर्कर आसा, बारीक लोक दिसोड्याक वतात, तांकां जेन्ना अशे तरेचे येता सो तांच्यांनी खंय धांवप आनी त्या वेळार असले तरेचे उतरां दिवप BLAक आनी किंवा पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेझेंटेटिव्हांक. म्हणजे जणू BLOज पॉलिटिकल पार्टीचे वर्करूच कशे वागप हे आमी लास्ट टायमूच सांगिल्लें. आनी लास्ट टायम जेन्ना मिटिंगेन आमी 2 BLOची नांवांय दिल्लीं फातोर्डा मतदारसंघात, ताच्या नंतर वॉर्निंग कोर्टाचो ते बंदूय जाल्ले. पूण बाकी कडेन ही जी सुरवात जाल्या आमी हे खपोवन घेवचे नात. आमी डिटेल्ड मेमोरंडम सबमीट केला बाब प्रशांत नायकान, तेय तुमकां आतां इन डिटेल ब्रीफ करतले आनी हेची कॉपी तुमी आमी तुमकां दितले थोड्या वेळान. आज आमचे डेलिगेशन मेळ्ळे डेप्युटी इलेक्टरल ऑफिसराक. आमी काणकोण इज अ केस इन पॉयंट wherein almost 1% of the entire electorate is sought to be deleted. तांगेली नांवां 323 नांवां आनी आउट ऑफ दीस 323 म्हाका सगळीं नांवां मेळनात, पण आय एम शुअर दॅट की मोर दॅन 300 इज कॅथलीक कम्युनिटीचे वोटर्स. आमच्या लोलये पंचायतीक 190 वोटर डिलिशनां घातला, तातूंतले 185 कॅथलीक वोटर्स. सिलेक्टिवली कॅथलीक डॉमिनेट जाग्यावेली ही नांवां. एक पार्टा 64, एक पार्टा 60, एक पार्टा 37, एक पार्टा 18 अशी करून ही नांवां घातिल्ली आसात. आनी हू हॅज मूव्ड दीस? द BLAज अपॉइंटेड बाय भारतीय जनता पार्टी. ताणें जे आनी हे ऑफिसांतल्यान हे BJP ऑफिस ऑर मिनिस्टर ऑफिस आहा पळय थंयच्यान हें सगळें जालां. तांणी डायरेक्टली हे डिलिशनां घातलात. आतां ह्या डिलिशना भितर कोणा नांव घातलात? पयर झेडपी इलेक्शनां ज्यांनी मत मारला हेतूंतले कित्येक जाण तांची नांव सुद्दां डिलिशनां घातलात. आनी डिलिशनां जेन्ना तूं घालता फर्स्ट ऑफ ऑल त्रास म्हळ्यार तांकां नोटीस वता. नोटीस गेलो की तांकां आयदर एक्चुअली BLO लेवलाचेर नोटीस आयली, तो मनीस आहा थंयचे तेजी कॅन्सल जावपाक. थोडे कडेन तांकां परतो डेप्युटी कलेक्टरा म्हऱ्या वचचें पडटा. एक दीस गेलो तेगेलो डेप्युटी कलेक्टरा म्हऱ्या वचपाक. सो अशे नाक आशिल्ले त्रास ह्या सगळ्या वोटरांक आतां हे नवें जें कितें आयलां पळय फॉर्म 7 तातूंतल्यान जावपाक लागला. दुसरें एक पयर आमी जेन्ना ताजे म्हऱ्या गेले तो म्हणपाक लागलो 5 वर्सां जर कोण घरा कडेन ना जाल्यार तेगे नांव डिलीट जातलें म्हण. आतां डेप्युटी चीफ इलेक्टरल ऑफिसर कितें म्हणटा, तो कितलो वर्स ना जालो म्हण तेगे नांव जायना. कितलीं वर्सां ताणें वोटींग केलें ना, कोणें तेगेलें नांव काडप म्हण कायद्यां खंयच ना. तो केन्ना जेन्ना तो फॉरेन नॅशनल जाता तेन्ना एखादें तुज्यान काडपा जाता, बट दॅट ऑल्सो टू बी डिटर्मिन्ड बाय द होम मिनिस्ट्री. द इलेक्शन कमिशन हॅज नो बिझनेस टू डिसायड समबडीज नॅशनॅलिटी. दॅट सुप्रीम कोर्ट हॅज मेड इट क्लियर. सो तो प्रिरोगेटिव्ह बी तांचे कडेन ना. आतां हे लोकांक इतले त्रास आसा हेतूंतल्यान. आतां लग्न जाल्ली बायल ती जर नवी लग्न जावन आयला ती 2002 पयलीं खंय आशिल्ली, मागीर थंयचे मॅपिंग त्या पर्टिक्युलर हेतूंतल्यान मॅपिंग करपा जाय. लोलया एक बायल लग्न जावन आयला कुंकळची. BLOची जबाबदारी कुंकळचो रोल पळोवन ते मॅपिंग करपाचें आनी क्लियर करपाचें. ताणी केलें ना तें. आतां तेगेलें नांव डिलिशनां घातलें ऑलरेडी. सो इतलो बायलांक त्रास केलो तांणी. लग्न जावन आयिल्ली बायलांक खूब चड करून तेंगे नांव बदलता, खूब हेतूं भितर नांव बदलता गेलें लग्न जातकीर. सो हे टोटल हांच्या मर्जीचेर
इलेक्शन कमिशनाचे जे लोकल लेवलाचेर ECIचे काम पळयतात, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार हांच्या मर्जीचेर ही सगळी कामां जातात. BLO गव्हर्नमेंट सर्वंट चडशे ते मिनिस्टराले आनी आमदाराले आयकतात आनी ते आयकून ही नावां डिलीट करपाचो हो जो कारस्थान रचला भारतीय जनता पक्षात, ताजे विरुद्ध आमी हो मेमोरंडम आज डेप्युटी इलेक्टरल ऑफिसराक दिला आनी ताका सांगला क्लियर कट गायडलायन्स इश्यू कर टू द ऑफिसर्स आनी एज वेल एज एक जायरात दी सगळे पेपरा भितर, एडवर्टायज इट सो इतले वायड पब्लिसिटी दी की प्रत्येक वोटराक कळपाक जाय की वॉट आर द रिक्वायरमेंट्स, किती जाल्यार तुगे नांव डिलीट जावपाक शकता आनी डिलीट जावपाक नजो जाल्यार कितें करपाक येते ताणें. ह्या ऑफिसांनी तांकां इतले त्रास करतात, जंय अमकें सर्टिफिकेट नाका, दुसरो डॉक्युमेंट कोता येता ना म्हणटा तो हेच सर्टिफिकेट जाय तुगेलें, तेच सर्टिफिकेट जाय आनी लोकांक नाहक हे ECIन त्रासां घातला. हे स्पेशल रिव्हिजन जे कितें करता पळय, आमी सांगलां ताका की हाजेर लोकां मदीं इतलो असंतोष, आतां काणकोणा एनी टायम लोकांचो मोर्चा वचपाक शकता ऑन द गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स दोज हू आर इनवॉल्ड इन दीस, बिकॉज 323 नावां इज नॉट अ स्मॉल नंबर इन वन कॉन्स्टिट्युन्सी, इट्स अ ह्यूज नंबर आनी ह्या 323तले 300 वयर कॅथलीक लोक. सो दिस इज सिलेक्टिव्ह टार्गेटिंग द वे दे आर डुईंग उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बेंगाल जो मॉडेल ताणें हे केलो पळय मायनॉरिटीची नावां कट करपाचो, तो मॉडेल ह्या सरकारान आतां गोंया भितर चालू करपाचो प्रयत्न केला, वीच वी एज गोवा फॉरवर्ड पार्टी वील अपोज टूथ अँड नेल. आमी एक पळयतला, आमी डेप्युटी कलेक्टराक सांगला काल आनी हिकाय बी सांगला, एक जेन्युइन नाव डिलीट जावपा नजो आनी एक जेन्युइन नाव जर डिलीट जाली जर जायत जाल्यार देन वील बी कंपेल्ड टू टेक रिकोर्स टू अदर मिन्स. आय जस्ट ऍड टू इज दोन गजाल्यो. एक म्हणल्यार आमचे गोंयकार भाव जे लंडनाक कामाक आसात किंवा मिडल इस्टाक कामाक आसात आनी हांगा आसात, लंडन म्हणात, पोर्तुगालाक कामाक आसात आनी जे इंडियन सिटीजन्स ज्यांच्यांनी पासपोर्ट सरेंडर करूना, ज्यांच्यांनी आपले इंडियन पासपोर्टूच दवरला आनी दे आर पोटा खातीर, कारण ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हणून लंडन वचून नोकऱ्यो करप, हाज्या खातीर जे थंय गेले ते 6 म्हयने येतात, अशें करून हेय सोदून काडून अशें वोटरांक टार्गेट करपाचो एक सिस्टमॅटीक एक सॅनिटायझेशन चालू आसा. आनी हे करपा लागून कितें म्हणटात ते जे 13 डॉक्युमेंट जे लिस्ट केला, लास्ट आधार कार्डूय आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इंटरव्हेन्शन इन द बिहार मॅटर आधार कार्डूय मॅन्डेटरी केल्ले, आधार कार्डूय आसतलेच जाता 13. आतां अशें जालां बा प्रशांतान सांगलां तशें की खूब कडेन हे 13 डॉक्युमेंट सोडून भलतेच हाड म्हणटात डॉक्युमेंट, 13 डॉक्युमेंट सोडून भलते डॉक्युमेंट हाडा, विच इज नॉट मॅन्डेटरी. हे क्लियर डायरेक्शन आसा फ्रॉम ECI की 13तले खंयचो एक डॉक्युमेंट जर प्रोड्यूस केलो इट हॅज टू बी सॅटिस्फायड. पूण हांगा तशें जायना, हांगा डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा हे हाड ते हाड, ते नाजाल्यार दुसरे हाड. क्लासीक केस तुमकां एक दिता हांव फातोर्डा मतदारसंघान, एक एक्स इंडिव्हिज्युअल, ताजे बापायचे बर्थ सर्टिफिकेट ना, कारण त्या टायमार केली ना, आनी पूण तो जो रावता इतले वर्सां, घराची जमीन आहा, जमनीचे पेपर आहा, आज्याच्या नांवार आहा. 13 डॉक्युमेंटान वन ऑफ द थिंग इज की डॉक्युमेंट चलता म्हणून ना, आज्याच्या नांवार आले म्हणून चलना, म्हणजे अशे तरेचे सिस्टमॅटीक हे चालू आमी नजरेक हाडून दिला आनी वी वील नॉट कीप क्वायट बिकॉज दिस इज गोईंग टू अ फायनल फेज. आनी आमी प्रत्येक मतदारसंघात आतां जे आमचे हे आसा युनिट्स प्रेझेंट वी वील टेक अ स्ट्रॉंग स्क्रुटनी ऑफ दीस, कारण हे जर आमी आतां जर ओगी रावले, प्रशांतान सांगले की 300 मतां काडल्या म्हणून, कितलेशे एफर्ट तुम्ही बीजेपीचे आमदार पळयल्या जे 100 मतांनी निवडून आयल्यात, 100, 110, 210, 300, 600. सो दीज थिंग्स कॅन इफेक्ट द रिझल्ट्स ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन. सो अशे तरेन मास करप आनी जे लंडनाक कामाक आसात आमचे भाव, नोकरे पोट भरपा लागून थंय आसात, जे 6 म्हयने येतात आनी तांचे नांवां डिलीट, तांचे नांव टार्गेट करप, तांची नांवां डिलीट करप, हे करप, हे आमी खपोवन घेवचे नात. किंवा विजय सदस्य लिडरशिपीक खाला आमी खास करून हाजेर वॉच दवरतले आनी कम वॉट मे बी हॅव डायरेक्टेड देम. प्रशांतान ताका क्लियर सांगला की यू ऑल इश्यू अ एडवायजरी ऑन ऑल द न्यूज पेपर्स सो दॅट कॉमन मॅन जेन्ना आतां वाचता ताका कोणाची आधाराची गरज ना. पेपर फोन इफ डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस किंवा स्थानिक मामलेदार ऑफिसरान तांकां जर शाणपणां सांगता देन दे कॅन स्लॅप दॅट एडवायजरी ऑन देअर फेस. कारण हे जावना, एडवायजरी सारखे क्लियर कट लोकां पर्यंत पावना म्हणून हो मॅच जाला आनी हे लोकां पर्यंत कशें पावप हाजेर वॉच दवरप आमी करतले. केन्ना पासून टायम आसा, केन्ना पासून टायम आसा आनी थोडे दीस उरले आनी जे उरल्या ते दिसान आतां हे चालू जाला कितें स्क्रुटिनीज सुरू जाल्यात. सो देर इज अ मेन थिंग जे थंय हांगा ते उडयतात नांवां काडून, कोण लंडनाक नोकरेक ते नाल ताजेर कोण घर बना सोदून काडप. BLA म्हणजे ऑपोजीट सायडींतले रुलींग सायडींतले बीजेपीचे हे काडून ऑपोजिशनाक फायल आनी लिमिटूय आसा एका BLA फायल दिसाक 10 फॉर्मां
50-60 फॉर्मां भरता एक BLA तांचो आनी एक्सेप्ट करता लोकल लेवलाचेर, कारण लोकल लेवलाचेर पॉलिटिकल प्रेशर पडटा. रोशन बाब, तुम्ही आता एलिगेशन केलां BJP पार्टीच्या डायरेक्शना प्रमाणे BLO चलतात म्हणून, आणि खास करून मायनॉरिटींक टार्गेट करता म्हणून तुमचे कितें एविडेन्शियल प्रूफ तुम्ही दिला त्याला? दीस कंप्लेन्स आर फायल्ड बाय द BLA अपॉइंटेड बाय द BJP न्ही. आता प्रत्येकाक तुका अपॉइंट करपा BLA अपॉइंट करता ते ताणी डायरेक्टली त्या BLAनी ह्यो कंप्लेन केला आनी तुजो फोटो येता त्या हेजेर कंप्लेनीचेर, तुजो फोटो येता जेन्ना ती कंप्लेन येता ऑनलायन, ताजो फोटो येता डायरेक्टली. सो आता तुम्ही जे डेलिगेशन घेऊन गेला त्या काणकोणाचा विषय घेऊन तीनशे काणकोण स्पेसिफिक सांगला, बट इट इज एंटायर गोवा. मग तुमका त्यांनी अशुरन्स किती दिला? ना ताणी अश्युरन्स दिले ते पळय, तांगेलो तो ऑफिसर ना सो ती म्हणपाक आपूण आमगेलें जें कितें आसा तें ताका कन्वे करता. आमी एक डिमांड केली तांकां की पेपराचेर एडवर्टायज दियात. डेप्युटी कलेक्टर किंवा मामलेदार ऑफिसांतले ते बाकीचे जो स्टाफ आहा पळय ते बारीक लोकांक हॅरेस करतात. आतां हॅरेस करतना एक कॉमन मनशाक कायदो कितें आसा तो खबर उरना. ती म्हणटा आमी एडवायजरी काडिल्ली. आतां ती एडवायजरी काडिल्ली कोणाक खबर आसतली? ती डेप्युटी कलेक्टराक किंवा बाकीच्या कॉमन मनीस जो वता ताका एडवायजरी खबर ना. सो थंयचो जो कोण तरी क्लार्क आसा तो सांगता हें हाड म्हणून ताका फावट पडली. 2 गजाली ताजे बाबतींत आमी मांडलात की BLAन समज कंप्लेन दिली कोणालें नांव डिलीट कर म्हणून, BLOची ड्युटी तें कन्फर्म करपाचें ती दिल्ली ती कंप्लेन सारकी आसा काय ना. समज BLAन कंप्लेन दिली की म्हाजें नांव ना, हांव थंय रावना, हांव शिफ्ट जालां किंवा हांव मेलां किंवा हांव आनी खंय, ही कोणें BLAन कंप्लेन दिली, थंयच्या BLOची ड्युटी ती व्हेरीफाय करपाची. BLAन कंप्लेन दिली की म्हाका यो अशें जावंक शकना की हांव दिसवड्याक वचून खावपी उरता, म्हाका कामां वचपाक ऍडव्हर्टाईज घालता म्हणून अश्युरन्स दिला की फक्त तिने झाला आपण ती कन्वे करून आपण 7 फेब्रुवारी लास्ट डेट ते ओपन ताणे अश्युअर केला की आपण आपल्याला ऑफिसराकडे हे करून आपण ते इमिजिएट हे करता आणि तशें दिता म्हणून. BLA कंप्लेन दिवंक शकता पण BLO व्हेरीफाय करपाक जाय. बट हे BLO कशें आहा, हे BLO गव्हर्नमेंटाच्या प्रेशराचेर आसात आनी ते कांय करनात. BLO आपल्याली ड्युटी करनात. BLO वचून पळोवपाक जाय की हो मनीस आसा काय ना म्हणून. एक मनीस समज खंय दिसवड्याक वतार कामां वता, ताणें डेप्युटी कलेक्टर म्हळ्यार वचून म्हळ्यार घराडेन उपाशी रावूं ना जाल्यार एक करपाक जाता गव्हर्नमेंटान. जांकां नोटीस काडला आनी डेप्युटी कलेक्टर आपयला तांकां DA दिवपाचो की बाबा आयचे दिसा तूं डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान आयला, हे तुगे पयशे घे म्हण, नाल्यार पब्लिकाक हॅरेसमेंट करपाची. आनी हो सिस्टमॅटीक प्लॅन मायनॉरिटीची नांवां काण सरकार करूं. हांव काय सदांच सांगता की अशें की आनीक जायत जाणांक अशें दिसता की ते बाकीच्या हांकां बऱ्या पडटलें म्हणून. बाकीच्या हांकां हिंदू भितरय बाकीच्या बऱ्या पडटलें अशें कांय ना. ते आतां पयलीं मुस्लिमाचेर आयले UP बी, गोंयाक कॅथलिकाचेर आयला, हळू हांगा बाकी बहुजन समाजाचेर येतले. हें हळूहळू स्टेप बाय स्टेप वचपाचें. आता तुम्ही परत मायनॉरिटी म्हणता. हय. काणकोणाचे 323 हय. नावां त्याच्यान खंयची चड आहा नांवां? 300 वयर घेतली. 300 वयर घेतली. आउट हे पळय काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें, द कॅथलिक वोटर इज नॉट इवन 25%. काणकोण टोटल कॉन्स्टिट्युएन्सी भितरलो कॅथलिक वोटर 25% ना. पण जी नांवां डिलिशनाक दिलात तातूंतली 95% नांवां कॅथलिकांक आसात. 95%. ज्यांनी पयर झेडपी इलेक्शनाक केला तांची नांव दिली. झेडपी इलेक्शनाक केला कितल्या जाणांनी वोटिंग केला तांची नांव घातली. आनी आतां एकदां कंप्लेन दितकीर जेन्ना प्रेशर आयलो, द कंप्लेनंट द BLA हॅज रिफ्यूज टू सायन इट. जेन्ना प्रेशर येतकीर तांचेर गांवचे लोक गेले तांचे म्हऱ्यांत, अरे बाबा आमी हांगा जिती आहात, आमी पयर वोट केला, तुमी कशें हें दिली काय म्हण. दे रिफ्यूज टू सायन इट. सम ऑफ द BLAs रिफ्यूज टू सायन दॅट कंप्लेन बिकॉज दॅट कंप्लेन नीड्स टू बी सायन्ड बाय द, इट इज ऑनलायन धाडिल्ली उरता, सायन करपा जाय तांणी. अशी परिस्थिती आहा सध्या. सो वी फील दॅट ड्यू कॉग्नायझन्स वील बी टेकन ऑफ अवर कंप्लेन विच वी हॅव फायल्ड टुडे अँड प्रॉपर इन्स्ट्रक्शन्स टू द ऑफिशियल्स आनी पेपरा भितर ड्यू पब्लिसिटी की किती करप आनी किती करप ना तें प्रत्येक वोटराक इतली करची म्हणून मागता तांचे कडेन.